हॅलो, गुड मॉर्निंग. आयच्या दिसाची आनी तेच्याच वांगडा आयच्या व्हिडिओची सुरवात जी आसा पळय न्हू ती काही अशा रितीन म्हटल्यारच मातशें वेगळे भशेन. एवरी डे जेन्ना हांव व्हिडिओ स्टार्ट करतालें पळय न्हू, पयलीं इंट्रो जो आसा पळय तो तुमकां दितालें. म्हटल्यारच तुमकां गूड मॉर्निंग जावं गूड आफ्टरनून कितें आसा तें वीश करप, तुमची खबर घेवप हें सगळें आसतालें. आनी मागीर म्हजें जें कितें काम आसता पळय न्हू तें तुमच्या वांगडा शेअर करतालो. म्हटल्यारच म्हजो दीस कसो कितें सगळें तुमच्या वांगडा शेअर करतालें. आयज अशें ना, आयज मातसो व्हिडिओची सुरवात जी आसा पळय न्हू ती कामा वांगडा स्टार्ट जाल्ली आसा. सकाळचें उठलें, घरांतलीं जीं कितें कामां आसा तीं केलीं, ब्रेकफास्ट रेडी करप हें तें सगळें केलें, झाडप पुसप तें जालें. तें सगळें केलें आनी मागीर जसो की हो गेलो आपल्या कामाक, तर म्हटलें आयज मातशें क्लिनिंगाचें काम जें आसा पळय न्हू तें करून घेवया अशें म्हणून. आतां दिवाळी बी लागीं पावल्या, इल्लें इल्लें करून सगळें क्लिनिंगाचें काम जें आसा पळय न्हू तें कंप्लीट करून काडपाक जाय. तर म्हटलें सुरवात जी आसा पळय न्हू ती आयज पासून करया आनी हॉलांतल्यानच करया. आतां सगळें घर क्लीन करप म्हटल्यारच मोठो प्रश्न येता, पयलीं कितें करूं? हेका हात घालूं काय तेका हात घालूं? हांगसरल्यान स्टार्ट करूं काय थंयसरल्यान स्टार्ट करूं? हो प्रश्न जो आसता पळय तो मोठो आसता. तें म्हाकाच न्ही, तुमकां सगळ्यांक बी कन्फ्युजन जाल्लें आसता. आनी एकदां जशें की मागीर काम स्टार्ट जालें की ना, मागीर आपोआप सगळीं कामां जीं आसा पळय न्हू ती सुरळीत जावन वयता. मागीर अशें कांय टेंशन आसना. फक्त जें आसा पळय न्हू तें काम स्टार्ट करपाचें. एकदां काम स्टार्ट जालें की मागीर सगळें आपोआप सगळें सारकें घडत वयता. सो म्हटलें चला आयज जें आसा पळय न्हू सद्याक तरी वयल्या वयर डस्टींग जें आसा पळय न्हू तें करून काडया. आनी दिवाळेक न्ही मोस्टली म्हजें डीप क्लिनींग अशें कांय आसना. कित्याक तुमकां खबर आसा, चवथीक न्ही हांव अख्खें घर जें आसा पळय तें अल्टून पलटून काडटा. ताका लागून मोस्टली न्ही अशें सगळें घर जें आसा पळय न्हू तें डीप क्लिनींग करपाक वचना. आनी दिवाळेक म्हटल्यार व्हडलो असो नेट आसना जसो चवथीक आसता तसो. कोणाचें येवपाचें वचपाचें बी आसना, सोयरी अशें कोण ना, फ्रेंड्स बी चड अशें कांयच ना. कित्याक की सगळ्यांगेर दिवाळी आनी सगळ्यांची गडबड चालू आसता. ताका लागून हांव कितें करतां, जें कितें जितलें काम करपाक जाय पळय न्हू तेंच काम आनी तितलेंच काम करतां. बेश्टें एक्स्ट्राचो लोड जो आसा पळय न्हू तो दिवाळे कडेन बी अशें करून घेयना. सो हांव कितें करतलें, सगळें जें आसा पळय न्हू तें डस्टींग करतलें आनी फकत हॉलांकूच न्ही डीप क्लीन करतलें. डीप क्लीन इन सेन्स झाडप वयर, सगळे वणट्यो बिणट्यो सगळें झाडून काडप, सोफा मातसो हालयतलो तो क्लीन करतलो. ते निमतान मातशें सगळें हालून करून निवळ जाता न्ही ताका लागून. रुमांक बीन जशें चवथीक करता पळय न्हू त्या प्रमाणें सगळें डीप क्लीन घेवन बसपाना रुमाक आनी किचनाक तर म्हाका न्ही डीप क्लिनिंगाक सारकें 2 ते 3 दीस वता. म्हटल्यार अशें हांव सकाळचेंच काम करता न्ही, अख्खो दीसभर काम करना. सकाळचें एक 2-3 वरां काम करप, न्हावन धुवन मागीर जेवणाचें काम घेवन बसता न्ही ताका लागून म्हाका किचनान एक 2 ते 3 दीस वताच. सो तें सगळें डीप क्लीन करपाना, फक्त हॉलूच जो आसा पळय न्हू तो कायंड ऑफ डीप क्लीन करून काडटलें. बाकीचें सगळें वयर झाडपाचें पुसपाचें बिसपाचें डस्टींग तेंच सगळें हालून बिलून करपाना. खाट बीट ती काडप म्हणल्यार खूब हेडेक जाता आनी तें सगळें नाका जाता मागीर करता म्हटल्यार ताका लागून. सो आयज हांगासर क्लिनिंगाचें काम जें आसा पळय न्हू तें स्टार्ट केल्लें आसा. तुमी म्हणपाक शकता की दिवाळेचें प्रिपरेशन जें आसा पळय न्हू तें स्टार्ट जाल्लें आसा. आनी हे खेपी हांवें न्ही खूब कितें म्हजें बर्डन जें आसा पळय न्हू तें कमी करून घेतलां. म्हटल्यारच हांव एवरी टायम कशें करतालें दिवाळेक बीन सगळें क्लिनींग बी करतालें तें करतालेंच. तेच्या भायर शेव चिवडो लाडू शंकरपाळ्यो सगळें न्ही घरान करतालें. कांयच अशें विकतें हाडपाक वचनाशिल्लें. तुमी जर कोणी म्हजे लास्ट इयरचे बी विडियोज पळयल्या दिवाळेचें प्रिपरेशन बी जाल्यार तुमकां खबर आसतलें सगळें जें आसा पळय न्हू तें हांव घरा कडेनच करतालें. तर ह्या खेपी म्हटल्यारच ह्या वर्सा की तें सगळें हांव कांय चड असो बर्डन आनी हेडेक घेवन बसपाना आनी खूब कितें बी करचें ना. आमी कितें करता दिवाळेच्या निमतान सगळें कितें शेव चिवडा भरपूर करता घरा कडेन. सगळ्यांक दिवपाक जाय तें जालेंच, तें दिवन करून मागीर उरता पळय न्हू तो अर्द खावप जाता, अर्द भायर उडोवप जाता. तर ती अंदू तें वाट लावप बिवप तें सगळें हांव कांय करचें ना. जें कितें जाय जितलें जाय तितलेंच न्ही हांव मार्केटांतल्यान हाडटालें. आनी ही जी आयडिया आसा पळय न्हू ती म्हाज्या घोवाची. ताणें म्हाका म्हटलें तूं आनी अंदू सगळो तो चवथीक कसो वावर घेवन बसता तसो घेवन बसनाका. हेंय कर तेंय कर, जें कितें तुका जाय पळय तें मार्केटांतल्यान हाड आनी दी. आनी थोडेच क्वॉन्टिटीन हाड. मागीर नॅक्स्ट टायम केन्ना कोणागेर वता 1-2 दिसान तेन्ना तेंगेर वता आसतना व्हरपाक जर परत घेवपाक पडलें जाल्यार कोता येता. बट एट अ टायम बल्क क्वॉन्टिटीन हाडून सगळें स्टोर करून खावप जाता आनी अर्दें उडोवप जाता. आनी मागीर कितें दिसता ना इतलें सगळें पिड्ड्यार करून उडोवप, सो चलात तर त्या परस आमी खावन घेवया अशें दिसता न्ही. आनी नाका जाल्यार बी खावपाक पडटा. सो ताका लागून हो बर्डन जो आसा पळय तो म्हाजो मातसो कमी आहा सद्या. म्हटल्यार तरी हांव हेच प्लॅनाचेर स्टीक आसा. आतां पळोवया दिवाळेक तर अजून दीस उरल्या तेन्ना म्हळ्यार कशें कितें जाता तें.
हाय हॅलो गुड आफ्टरनून वेलकम बॅक टू अ न्यू ब्लॉग. कशी आसात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी आसतली, एकदम मस्त मजेत अशी. आणि आम्ही बी बरी आसा एकदम मस्त अशी. तर आयज आसा संडे आयज संडे सुटयेचो दीस. बट आमी आयज खंय वचूना, घरा कडेनच आसा. आमी म्हणल्यार हो गेल्लो आपल्या कामाक, जस्ट आयला 12:30 सुमार जावन गेली आणि आतांच हो आयला. हेका न्ही मोस्टली अशेंच आसता, संडेक न्ही कामां आसता, सो ताका लागून आमगेले खंय भायर सरप जायत ना. मोदल्या दिसांनी सुटी आसता, बट कितें जाता जाणा, मोदल्या दिसांनी खंय वचपाचें म्हटल्यार मनच येना अशें भोंवपाचो दीस जावं अशें तशें दिसत ना. संडे आयलो की अशें दिसता न्ही सुटयेचो दीस, मातशें खंय वचपाचें भोंवपाचें अशें म्हणून. बट संडेक हाका मोस्टली कामां आसता. गेल्लो हो सकाळीं, तर आतां जस्ट आयला. 12:30 जाली दिसता काय जावन गेली अशें कितें तरी. आणि आता म्हटलं चल व्हिडिओज आसा पण तो स्टार्ट करूया अशें म्हणून. खूब लेट जालो न्ही, ऑलरेडी आफ्टरनून जाली. एक्चुली एवरी टायम तुमकां गूड मॉर्निंग म्हणटालें, आयज गूड आफ्टरनूनाचेर पावलें. पळोवपाक गेले जाल्यार व्हिडिओज आसा पण ते हांवें स्टार्ट केल्लो सकाळीं, बट तेन्ना क्लिनींग करतालें, सो तो डायरेक्टली न्ही व्हिडिओ हांवें शूट केलो तुमकां विश करून ग्रीट करून आशिल्लें. तर काम करतालें, सो याद जाली की चल शूट करूया. खूब दीस जाले क्लिनिंगाचे ब्लॉग्स बी तुमच्या वांगडा शेअर करून न्ही अशें म्हणून म्हटलें चल करूया अशें म्हणून. आनी व्हिडिओज आसा पण तो स्टार्ट केलो. सगळें क्लिनिंगाचें काम केलें म्हटल्यार हॉलांकूच जें कितें क्लिनिंगाचें काम आशिल्लें पळय तें सगळें केलें. डस्टींग बिस्टींग पुसप धुवप सगळें केलें. आणि अशें चिंतलेलें की हांगा बेडरुमान बी सगळें क्लीन करून घेवया म्हणून. पण बेडरुमांनी खूब कितें आसा क्लीन करपाचें, ताका लागून बेडरुमान आनी वचूना, खूब टायम जातलो न्ही अशें म्हणून. मागीर हो येतलो जेवपाक बी जाय. आणि जें कितें हांवें तुमच्या वांगडा शूट केलें पळय तें थोडेशें शूट केलां. म्हणल्यार वयल्या वयर अशें डस्टींग केलां पळय, तें बाकीचें मागीर जमीन पुसोवपाची जावं सोफा बिफा सगळें तें काडून क्लीन करपाक तें कांय शूट केलें ना. शूट करपाक गेलें न्ही मागीर खूब टायम लागता क्लिनिंगाक बी. लक्ष मोबायलाचेरच उरता, प्रॉपरली शूट जाता काय एंगल सारको आसा काय अशें तशें म्हणून. सो ताका लागून हांवें चड कांय शूट करुना, थोडेशें शूट केलें. आनी मागीर म्हटलें चल आसूं पुरो अशें म्हणून, कामाचेर कॉन्सन्ट्रेट करून काम करया म्हणून. सो जालें न्हावन धुवन हांव रेडी बी जालें. रेडी जालें इन सेन्स न्हावन रेडी जालें खंय वचपाक न्ही. आनी रांदून बी जालें. आयज ताल्ल्याचें हें केलां, शीत केलां, नुस्तें फ्राय करपाचें आसा. आनीक चपात्यांक पीठ घालिना. खूब दीस जाले चपात्यो करून आशिल्ल्यो न्ही. तर काल हांवें राती चटणी केल्ली, ग्रीन चटणी. हाका काल अकस्मात राती मूड येयलो की ना आपल्याक पोळे आनी चटणी जाय म्हणून राती डिनराक. शेनवार न्ही काल, सो शिवराक आसा त्या दिसा हो मोस्टली अशेंच कितें चपाती पोळे बी प्रिफर करता. हांवें काल पोळे केले आनी चटणी केली. ती थोडीशी चटणी उरलेली, ग्रीन चटणी जी आसता पळय ती, सो तीच आसा. आतां म्हटल्यार म्हाका तें ताल्ले बी आवडना. नुस्तें तर म्हाका व्हडलेशें शॉक ना नुस्त्याचो, स्टील म्हाका ते ताल्ले बीन तर सामकेंच आवडना. ताल्ले, पेडवे, धडियारे बी म्हाका मातशें बीन. ताल्ले तर म्हाका कशेंच आवडना, कित्याक म्हणून खबर ना. सो ताका लागून म्हटल्यार ती चटणी आसा न्ही, हांव चपाती करतलें अशें म्हणून. हाका शीत केलां, हांव चपाती आनी ती चटणी खातलें. म्हागेलें फेवरेट कॉम्बिनेशन ती ग्रीन चटणी आनीक पोळे किंवा चपाती न्ही म्हाका खूब आवडटा. सो म्हटलें चल चपाती करूया अशें म्हणून पीठ घालून दवरलां. सो त्यो करपाक जाय आतां. थोड्योश्यो न्हय, एक 2-3 चपाती, थोडेशें पीठ घालिना, 4 बी चपाती जातल्यो त्या करपाक जाय. आनी हो येयलो न्ही आतां बसला. आनी ही जी तुमकां फाटल्यान दिसता पळय न्हू रोजां दाराक लायिल्ली ती काडल्या, झडपा लागली सो ती काडल्या. आनी भायर पडटा पावस, ताका लागून ती भायर घालूना. नाजाल्यार ती हांव अशी करून झाडांनी वडोवन दवरता, किल्लल्यार किल्लता न्ही अशें म्हणून. बट असो करून खूब पावस बी पडला न्ही ती कुसोन वता. मागीर गाडयांक घातली ती काडून उडयल्ली, तांकां सगळं फंगस येवन कापूस येवन रोजां दिसत ना, सगळीं धवी जाल्या. सो ती हांवें हांगाच दवरल्या. मातसो पावस हें जालो की मागीर घालया म्हणून भायर. वर्सान वर्स घालता हांव, किल्लो न्हेयत ना. आनी भायर पळयात पावस कसो पडटा ना, गडगड बी असलो मारता सारको. आतांच मातसो उजवाड जाला, उदक मोठ्ठो पडटालो. सो चलात तर ह्या भितर रांदपाचें काम आसा तें करून घेवया. जेवपाक जाय, टायम जालो हो येयला न्ही, मागीर हाका भूक लागतली, बोवाळ मारतलो मागीर. सो चलात ह्या भितर पयलीं म्हटलें एक्चुली अशें चिंतलेलें की समजे जेवन बी व्हिडियोज आसा पळय तो कंटिन्यू करया म्हणून. मागीर म्हटलें चल तुमकां ग्रीट बी करुना न्हू, सो तें पयलीं करून घेवया. आनी मागीर मुखारलें काम, घरचीं कामां तर केन्ना सोंपत ना. कितलींय केलें जाल्यार सोंपत ना. एक काम केलें दुसरें दिसता, दुसरें केलें तिसरें दिसता. सो ताका लागून म्हटलें चल व्हिडियोचें काम तें बी इम्पॉर्टंट, तें पयलीं करया. आनी मागीर म्हटलें घरांतलीं कामां करया अशें म्हणून. सो चलात तर या भितर रांदून बी घेवया. गुड इवनिंग. दनपारां जेवन बिवन मातसो रेस्ट घेतलो. थोडीशीं कामां आशिल्लीं घरांतलीं ती करून काडली. आनी व्हिडियोज आसा पण तो कंटिन्यू केलोच ना.
सकाळी खुबशे अशें काम केल्लें न्ही क्लिनिंगाचें बीन, सो ताका लागून आनी अशें हें केलेंत ना. एक मिनीट दार बंद करूया, मच्छर वता भितर. सो सकाळी अशें क्लिनिंगाचें बी काम आशिल्लें न्हू, सो तें सगळें बी केल्लें. मागीर आनी बेजार येवपाक लागलो अशें कितेंच करपा लागून. मातशें हें हेवटेन तें तेवटेन कितें केलें की ना टायर्ड अशें जाल्लें भशेन. सो ताका लागून आनी कांय हें केलेंच ना. हो आशिल्लो न्ही चपात्यो करता म्हटलेलें पळय तुमकां, चपात्यो केले, मस्त जेवण केलें आयज. आनीक मागीर थोडोसो रेस्ट घेतलो इन सेन्स न्हिदोना. एक्चुली अशें चिंतलेलें की न्हिदतलें अशें म्हणून. कितें जाता जाणा एवरी टायम अशें डेली मोबायलाचेर चड टायम जो आसा पळय न्हू तो घालोवप जाता. सकाळीं उठून तो मोबायल जो हातीक येता पळय न्हू तो रात जाल्यार तरी मोबायल हातीकच आसता. आतां कितें आसा अशें म्हणना की कामा निमित्तानूच मोबायल जो आसा पळय तो हातीक आसता म्हण. आनीक बेश्टे टायमपास करपा बी म्हणून मोबायल आतां ते मोबायलाची संवय जाल्या. व्हिडियो शूट करपाक मोबायल जाय, एडिटींग करपाक मोबायल जाय, अपलोडींग करपाक मोबायल जाय, मागीर तुमचे कमेंट्स रीड करपाक तांकां रिप्लाय करपाक मोबायल जाय, कितले व्यूज येयले, कितले अर्न जाले, कितें जालें सगळें चॅक करपाक मोबायल जाय पडटा. तितून भितर मागीर इंस्टा म्हण आसा, यूट्यूब म्हण आसा. जे म्हाजे कांयशे फेवरेट व्लॉगर्स आसा तेंचे व्हिडियोज पळयता, कायंड ऑफ तांकां सपोर्ट अशें म्हणपाक शकता तुमी. सो हे इतले सगळें आसता पळय सगळें मोबायलाचेरच जाता. आतां कितें आसता टी व्ही बी पळयता न्ही जाल्यार एक वेगळी गोश्ट जाता. तितलो दोळ्यांचेर न्ही लोड असो येवप जायना. मोबायलाचेर म्हणटकीर दोळ्यांचेर खूब लोड येता. म्हणून अशें चिंतलेलें की म्हळ्यार थोडे दीस पयलीं अशें चिंतलेलें की दनपारचें जें आसा पळय मातसो रेस्ट घेतलें. म्हाका लागून न्ही जाल्यार दोळ्याक लागून तरी म्हणून. तिळसांज जाता जाता न्ही मागीर तकली अशी दुखपाक लागता जाणा. इतले दीस जेन्ना न्हिदनाशिल्लें बसून आसतालें पळय न्हू तेन्ना कोण फोन करनाशिल्लें. आनी आयज फर्स्ट टायम अशें करून न्हिदपाक गेलें तेन्ना इतले फोन 3-4 फोन आयज न्हिदपाच्या टायमारूच. सो मागीर न्हीद कांय जायत ना. सो आयज न्हिदपाक गेले खूब फोनार फोन खंय तरे हो बी न्हिदांक उठला. आनी वलो कसो जालो रे, आत्तां घातल्या मरे कपडे. खंय वता देवळा कडेन? कितें हॉलां वयता, देवळा कडेन वयता थोडी ना. कृष्णामुर्ती कडेन, थंय कृष्णामुर्ती पुजेल थंय आयतां कितें आसता तेंगेलें कोणाल तर म्हागेलें. सो ताका लागून वता. चल पयलीं हाका बाय बाय करुया, मागीर व्हिडियोज आसा तो कंटिन्यू करुया. बेगीन येतलो. तुमकां सांगलें न्ही हांवें की कृष्णामुर्ती कडेन तुमकां शूट करून दाखयतात रातच्या आरत्यांक वतलें म्हणून. बट शूट करप जालेंच ना. अशें म्हणना की वचप जालेंच ना म्हणून. वचप जालें, हांव वचून बी येयलें 2दा, एक न्ही 2दा, बट शूट करूं ना. एकदां गेल्लें पळय त्या दिसा हांवें व्हिडियो जो आसा पळय तो एंड केल्लो. सो ताका लागून मागीर आनी त्या दिसा कांय शूट केलेंच ना. आसा न्ही खूब दीस वचत रावतलें अशें म्हणून. आनी काल बीन गेल्लें हांव, तर कालच्या दिसा हांवें कांय शूट करूं नाशिल्लें. ताका लागून काल बी शूट करप जालेंच ना. आयज वतलें, मे बी आयज पॉसिबल जालें जाल्यार तुमकां शूट करून दाखयता. आनी आयज शिवनाथाच्या देवळान वयतलीं आमी. आयज आमची पुजा शिवनाथा देवळान. पुजा इन सेन्स असो दीस पडटा पळय देवाचो तसो दीस. आमी कसो ब्रेस्तार पडला बुधवार पडला म्हणटा तसो. सो आयज आमकां पडला. तर सकाळीं हो वचून फुलां बीन दिवपाचें कितें करपाचें तें करून आयलो. आनी आतां आमी रातची वयतलीं कृष्णामुर्ती कडेन. पयली पुजा जाता 7:30 थंय स्टार्ट जाता. थंय 7:30 ते 8:15 8:30 म्हळ्यार काबार जाता. 8:30 म्हळ्यार सगळें पॅकअप जाता तेंचें. आनी मागीर 8:30 हांगा देवळा कडेन चालू जाता आरत्यो ज्यो आसता त्यो रातच्यो. आनी मागीर 8:30 9 9:30 बी जाता थंय. सो ताका लागून आयज हांव कृष्णामुर्ती कडेन वचपाचें मातशें डावटफूल. गेलें जाल्यार तुमकां बारीकसो क्लीप जो आसा पळय तो शूट करून दाखयता. नाजाल्यार डायरेक्ट न्ही मागीर शिवनाथाच्या देवळान हाका वयतलें ना आरत्यांक थंय. आतां कितें जालां जाणा हांगा रावता सगळें हांगची भाशा म्हळ्यार हांगा उलोवपी जो आसा पळय तो हांगचीच लँग्वेज यूज करता. आनी सो वर्ड्स बी म्हाज्या तोंडान तशेंच येता मदीं मदीं. पुजा आरत्यो आमी आरत्यो म्हणटात न्ही. आतां खूब जाण जे आसा जी गोंयची म्हाजे व्हिडियो पळयता ती म्हणटाली पुजा रातची कसली काय म्हणून. तर आरत्यो हांगासर ती पुजा म्हणटा. सो म्हाज्याय तोंडान पुजाच येता ती. आनी हांव जर म्हाजी लँग्वेज म्हाजे वर्ड्स जर हांगा यूज करपाक गेलें न्हू ती मागीर म्हाका 2दा विचारता कितें म्हटल्यार अशें म्हणून. सो ताका लागून बेटर. आतां इतलीं वर्सां जालीं म्हाका ती उलयता ती समजता. बट थोडी अशी लोक आहा जेंकां हांव उलयता ते एवरी वर्ड कळना. थोडे वर्ड समजता थोडे वर्ड समजना अशें जाता. सो ताका लागून दोनी भाशा. परत पैसे